अभिप्राय असा आहे की म्हाका खुबशा लोकांनी जालें आणि ह्या कालखंडा भितर ह्या 3.5 वर्सां कालखंडात हजारांनी लोक ह्या विधानसभेक अत्यंत सामान्यांतलो सामान्य मनीस येवन गेलो आणि सामान्यांतल्या सामान्य मनशाक जो विधानसभेसून फियर आशिल्लो तो पूर्णपणे गेलो आणि त्यामुळेच की म्हणजे विधानसभेच्या सगळ्या वांगड्यांनी जो मान दिलो, विधानसभेच्या कर्मचाऱ्यांनी म्हाका मान दिलो, विधानसभेच्या भायर पब्लिकेन जो म्हाका मान दिलो ताचो म्हाका खूब गर्व आनी अभिमान आसा. त्यामुळे म्हणजे 3.5 वर्सांकच हें पद सोडटा आसतना म्हाका खूब वायट दिसता. कारण म्हाका दिसलें की हांव 5 वर्सां ह्या पदाची रावतलों आनी ह्या पदाची शान आनी वाडयतलों अशें दिसतालें आनी ज्यो डेव्हलपमेंटा संदर्भात ज्यो गजाली करपाक जाय त्यो गजाली करतल्यो. ते करता आसतना प्रत्येक मंत्र्यान सुद्दां दिसांनी म्हाका तितलीच दाद दिल्ली आसा, मुख्यमंत्र्यान दाद दिल्ली आसा. आज म्हणजे जड मनान जे आसा न्ही म्हाका हें डिसिजन घेवचें पडटा म्हळ्यार अर्थात की पार्टीच्या लोक आमचे सगळे जे वरिश्ठ लोक आसा न्ही त्या लोकांनी माननीय मुख्यमंत्र्यांनी की फुडल्या पक्षाच्या भवितव्यासाठी फुडल्या एकंदर राजकारणाच्या भविष्या खातीर 2027च्या निवडणुकीच्या लक्षांत धरून जे आसा न्ही म्हजो सारको कार्यकर्तो आसा न्ही विधानसभेचो सभापती असल्या कारणान जे आसा न्ही पक्षाच्या बाकीच्या कामाक करूंक शकना आनी त्यामुळे पक्षान म्हाका आदेश दिलो की ही नवीन जबाबदारी तुवें स्विकारपाक जाय, पक्षाच्या हितासाठी करपाक जाय असो प्रकार आदेश दिलो. आणि म्हज्या दृश्टिकोनांतल्यान हांव एक गांवांतलो सर्वसामान्य मनीस, सर्वसामान्य तरणाटो. आज पक्षान त्या वेळाचेर मनोहरभाईच्या नेतृत्वाखाला हांव काम केलां. त्या वेळाचेर अनेक आमचे जे वरिश्ठ नेते आसात तांचे खाला काम केलां आनी ताचो म्हाका म्हजे एक संस्कार जो आसा न्ही तो जायत गेलो आनी पक्षानच आज म्हजे सारकें आसा न्ही आज ह्या पदाचेर पावले आसा. आज राष्ट्रीय लेवलाचेर म्हणजे काळांत जे आसा न्ही की ट्रायबल मोर्चाची जबाबदारी आशिल्ली म्हणजे देशभरांतले जे लिडर आसा तेय म्हाका वळखता आनी त्यामुळे एक गांवांतल्यान वचून तो राष्ट्रीय स्तराचेर म्हजी वळख जाल्ली आसा. त्यामुळे पक्षा खातीर पक्षान जर एखादी गजाल सांगली आणि पक्षाक जर गरज आसा की जर आसा ते दिवपाक जाय ही आमची धारणा आणि त्याच धारणेंतल्यान हांवें ते मानून घेतलें आणि आज 12 वरांचेर मंत्रिपदाची शपथ घेतली. तुम्ही पळयतात GNH. पापा आ रहे ये वाओ कितने सुंदर है ना अपने पापा. बप्पा विराजमान होते ही अपना घर स्वर्ग जैसा सुंदर हो जाएगा. अरे ये क्या, बाप्पा के हाथ में तो मोदक ही नहीं. मेरा बाप्पा के हाथ पे ध्यान ही नहीं गया. बाप्पा बिना मोदक के कैसे दिखेंगे. पंचामृत है ना. ये लो पापा के लिए पंचामृत मोदक. अब बाप्पा भी खुश और मैं भी. घर घर में बाप्पा, घर घर में पंचामृत.